24 नोव्हेंबर 2023 मॅनेजमेंटान EPFO कळयला विड्रॉवलाक. आता तांकां रिट्रेंच केला केन्ना इन द मंथ ऑफ जून. 23 जुनाक रिट्रेंच केला. 23 जुनाक रातचे 10 म्हणल्यार त्यांच्या अकाउंटार पयशे येयल्या आनी 5 म्हयन्या नंतर मॅनेजमेंटान EPFO कळयला की तांकां विड्रॉवलाक परमिशन दी म्हणून. सो मॅनेजमेंटाक जर तांकां खरेंच काडपाचें आसलें जाल्यार 23 जुनाकूच 24 जुनाक तेंच्यांनी लेटर करूंक जाय आसलें. सो तेंच्यांनी लेट रिप्रेझेंटेशन दिल्या कारणान तेंचे जे एसेट आसा EPFO हो ट्रस्ट आसा सेजागोवाचो, त्या ट्रस्टाचो जो इन्वेस्टमेंट आसा तो सेल करपा खातीर आतां परमिशन फ्रॉम हुबळी टू दिल्ली वयतलें. सो ऑलरेडी EPFOन आपले प्रोसेस स्टार्ट केला. ते म्हणटा आज EPFO स्टाफांनी सांगलें की हितून आमची कांयच मिस्टेक ना, कारण मॅनेजमेंटान 5 म्हयने घेतले आमकां हें कळोवपाक. सो मॅनेजमेंटान जर हे जुनानूच स्टार्ट केलेलें जाल्यार बाय दीस टायम म्हणल्यार ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हणल्यार तुमचे पयशे येता आसले. सो त्या खातीर तेंच्यांनी सांगलां की आमकां तेंच्यांनी करस्पॉन्डन्सूय दाखयलो की तो मॅटर म्हणपाक आमी दिल्ली ऑफिसाक धाडला तेंचे एसेट्स जे आसा इन्वेस्टमेंट ते विकपा खातीर, आनी एकदां तें परमिशन मेळ्ळें काय इमिजिएटली तांकां पार्ट बाय पार्ट क्लियर करता म्हणून सांगलां. ऑलरेडी 23 लोकांक सेटल केला. सो जो इंट्रस्ट एक्युमुलेट जाल्लो त्या हिशोबान 23 एम्प्लॉइजांक ऑलरेडी सेटल केला. बाकीच्यांक तांचे जशें परमिशन येतलें तशें ते वेदांताक कळयतले, म्हणजे सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन जो ट्रस्ट आसा तांकां कळयतले. ते मागीर एकदां सेल केले काय तांचो EPF जो कितें आसा वॅल्यू तो तांकां दिलो वयतलो. PF कमिशनरान आनी एक एश्युरन्स दिला की जो इंट्रस्ट एक्युमुलेट जातलो तो एक्युमुलेट आमी रिकवर करूनच तांकां जो जस्टीस केस दितलो. अशें न्ही की तांकां ह्या वर्साचो इंट्रस्ट मेळचो ना अशें कांय ना. डिले सुद्दां जालो जाल्यार इंट्रस्ट तांचो एक्युमुलेट जातलो आनी फाल्यां जर तांचो एसेट जर तितलो रेवेन्यू करिना, तेंच्यांनी जो इन्वेस्टमेंट केला तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जर दिना जाल्यार तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरन्स जो आसतलो पळय तो मॅनेजमेंटा कडल्यान रिकवर केलो वयतलो आनी एम्प्लॉइजांक तांचो पयशे अलॉंग विथ द इंट्रस्ट विदीन शॉर्ट कोर्स ऑफ टायम मेळटलो अशें तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला.